गोयच्या दाबोळी विमानतळाचेर दर वर्सा भांगर तस्करीच्या जायत्या घडणुकांची नोंद जाता। विदेशांतल्यान येवपी विमान प्रवासी वेगवेगळ्या साहित्यान लिपोवन भांगराची तस्करी करपाचो यत्न करतात। तशेंच रेल्वे प्रवाशांकडच्यानूय भांगर तस्करीचो यत्न जाता। मोपा विमानतळाचेरूय भांगर तस्करीच्या हालीं 2 केशी सापडल्यात। फाटल्या 4 वर्सांत गोंयांत सुमार 50 किल भांगराची तस्करी जाल्या। वट्ट 53 घडणुको 2020 7 घडणुकांत 7.74 किल भांगर जप्त केला। 2021 13 घडणुको 12.22 किल भांगर जप्त। 2022 15 घडणुको 8.90 किल भांगर जप्त जाल्यार 2023 सगळ्यांत चड 18 घडणुको 20.71 किल भांगर जप्त केला। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरीन राज्यसभेत लेखी प्रश्नांक उत्तर दिलें। मजगती देशांत 2020 ते ऑक्टोबर 2023 मेरेन भांगर तस्करीच्यो 4798 घडणुको घडल्यात। तातूंतले 3917 मायज किल भांगर जप्त केले अशें चौधरीन जापेंत नमूद केला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।